विश्व कोंकणी केंद्र आणि वर्धनी आणि साधना ಬಳಗ हे 3 दिवस चाललेले निनाद शिबिराचे समारोप कार्यावळीक येऊन पाविले सर्वांकೈ नमस्कार. आता विश्व कोंकणी केंद्राचे माहिती दिवचे एक लहानसे मेसेज दिवचे व्हिडिओ पळयाची. मंगळूरचे शक्तिनगरांतू उबे रबला समस्त कोंकणी लोकांगेले श्रद्धा केंद्र विश्व कोंकणी केंद्र. समस्त कोंकणी लोकांक विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन नमस्कार. निनाद शिबिराचे मुखेल आणि साधना ಬಳಗचे मुख्यस्थ जावन आशिल्ले श्री प्रकाश युशेणे हांनी आता 2 उत्तर उलयतांची. सगळ्यांक नमस्कार. साधना ಬಳಗची माहिती दिता. साधना ಬಳಗ आमगे समाजाचे चेडवांक सांस्कृतिक प्रकृती व्यक्तित्व विकसनाचे विचार शिकून दिवची एक संस्था जावन आसा. आमगेले चेडवाले कला साधना म्हणून एक विंग आसा. तांतू सಣ್ಣ चेडू देखून अप टू 9th स्टँडर्ड चेडवां संगीत आणि इन्स्ट्रुमेंटाचे क्लासाक वचून त्यांनी एक विशेष जाल्लेले एक तरबेती आमगेले टिमाचे मलगड्यार देखून घेताची. साधना ಬಳಗ लागी एक चेडवाले भजनेची एक टीम आसा. मागीर आमगेले संस्थेंतू एक विशेष जाल्लेली विद्या एक शिकून दिताची. तांकां म्हणल्यार अप्रूपेचे मेमोरी टॅक्निक्स म्हणून आमगे तरबेत जाल्लेली एक 10 जण टिचर्स आसाची. नंबर्स उडगास जावन कशी नंबर्सा थ्रू तुमी टेलिफोन नंबर कशी उडगास जावन घेवचे आनी तें कशी तुमगेले एज्युकेशनाक हेल्प जाता म्हणाले विचारू तांणी शिकून काडताची. आनी ताजे निमित्त मेमोरीचे केलो टॅक्नीक इम्प्रुवायज करून तांगेले स्टडीसाक ते हेल्प जावं तशी तांणी एप्लाय करताची. आमी नाटक शिबीर करताची. नाटक शिबिरांतू तांकां अभिनयाचे तरबेती पूर्ण प्रमाणान म्हळ्यार तुमी भविश्य पळोवन आसच्या पुरो. पयली एप्रिलांतू एक 3 दिसाचें आमी एक केलें हांगा. तें विश्व कोंकणीच्यान केलेलें. आमगेले साधना ಬಳಗचे ताका सहयोग आशिल्लो. म्हळ्यार पूर्ण प्रमाणाचें आमकां तें करूं जायना. 3 दिसांचो एक अल्प प्रमाणार एक प्रहसन करची कशी म्हणून आमी तांकां शिकून दिलें. आनी 2 दीस भितर तांणी ताजी प्रस्तुती केलेली आसा एक 10 मिनटाचें एक स्किट करून. आमगेले एक 4 नाटक दूरदर्शनार एक रेकॉर्ड जावन तें प्रदर्शनाक येयलें आसा. एप्रिलांतू एक 10 दिसाचें आमी वसंत शिबीर म्हणून करताची. हांवें उचित जावन आसा. तांतू आमी वैविध्यमय कॅरियर गायडन्स नेचर अवेरनेस आनी क्राफ्ट डान्स म्युजीक भजन अशे केलो अप्रूपे विशय शिकयताची. आनी लास्ट डे ताजें एक प्रदर्शन हें आसा. चेडवां तुमगेले मुखारी भजन भावगीते आनी नृत्याचें प्रदर्शन करूंक आतां तयार जालीं. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरवे नमः दामोदरा 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 योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा माझा कुळाव्याच्या देवा माझा कुळाव्याच्या देवा माझा कुळाव्याच्या देवा माझा कुळाव्याच्या देवा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा पण गेले मांतार बनयले भुरगे पण गेले मांतार बनयले भुरगे पण गेले मांतार बनयले भुरगे पण गेले मांतार बनयले तुझे नाव ना सोडले दामोदरा 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 योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा माझा कुळाव्याच्या देवा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा अशी तुझे अशी तुझे गुण गाता हा सोमरा नका पैस करू रे या गोपाळा नका पैस करू रे या गोपाळा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा माझा कुळा माझा कुळाव्याच्या देवा माझा कुळाव्याच्या देवा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा आमगेले निनाद कॅम्पाचे चेडुवान म्हणल्यार भजन तुमका इष्ट जाल्ले म्हूण हांव लेखता. आतां सांज चेडुव नवरात्रीचे एक गरबा नृत्य प्रस्तुत करता आसा ती. हे नृत्य विदुषी वृंदा नायक मायने शिकयलेलें.
आता तुमगेल मुखारी श्रीमती भावना वी प्रभू हांनी शिकयलेल्या कोंकणी भावगीते तुमगेल मुखारी आमगेल्या शिबिरा चेडवांक प्रश्न. आत तुमगेल मुखारी नर्तन प्रिय तू नारायणी म्हळ्यार पदाक लघु नृत्य करूक तुमगेल मुखारी येताची प्रणती नायक, प्राजक्ता नायक, के आराधना, गीत एम पाल, वेदिका प्रभू
अन्विता नायक आणि तनिष्का कामत. नर्तन प्रिये तू नारायणी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नारायणी. क्षीरसागर मथन सुरासुर करताना, क्षीरसागर मथन सुरासुर करताना, नर्तन कोनु रक्की मोहिनी रूपान, नर्तन कोनु रक्की मोहिनी रूपान, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नारायणी, नारायणी. दुष्टशक्ती मर्दन शिष्टशक्ती वर्धन, दुष्टशक्ती मर्दन शिष्टशक्ती वर्धन, करताना नर्तन धिमतन करताना नर्तन धिमतन तोमतन नर्तन प्रिये तू नारायणी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नर्तन प्रिये तू नारायणी. ताळमेळू घेऊन वेणू काढू सोनू, ताळमेळू घेऊन वेणू काढू सोनू, मालशी कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन, मालशी कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नारायणी. महालसा नारायणी, नमो नमो महालसा. समारोप कार्यावळीक येऊन पाविले गौरवान्वित अतिथी प्रोफेसर अरुणा कामत हांनी वेदीर येऊन आसन स्वीकार करका म्हणून विनंती करता. तशींची विश्व कोंकणी केंद्राचे CEO डॉक्टर बी देवदास पै हांनी मुखेल सोयऱ्यांक वेदीर आपोवन हाडका. तशीची उपाध्यक्ष डी रमेश नायक मैरा आणि GSB समाजाचे मुखेली मरोळी सविता कामत हांनी वेदीर येवका. तशीची हे शिबिराचे मुखेल प्रकाश शेणै वेदीर येवका. विश्व कोंकणी केंद्राचे उपाध्यक्ष जावनसूचे डी रमेश नायक हांनी स्वागत उतरां उलोवका म्हणून विनंती करता. देवाचं गुरुवर्यांचं स्मरणे करीत घेऊन विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक अध्यक्ष कोंकणी सरदार
बस्ती वामन शेणी मामाचं स्मरणे करून घेऊन निनाद 2025 या कॅम्पस येऊन पावले सगळ्यांचं स्वागत सुस्वागत. कोंकणी समाजाचे श्रद्धा केंद्र इंगडिगड गावसन जेन सगळे मिल्लसो यस निजवन मुख्य कारणच भाषा मातृभाषा मायभाषा ಅಂತ आमच्या हृदयाची भाषा इंगडिंगड बोलोचे इंगडिंगड एरियाचे नेकरा इंगडिंगड प्रायाचे सगळे इथे येऊन इर्ते समर्थवन बसवून या कार्यक्रम या ರೀತಿ वसती कार्यक्रम कॅम्प करावे जाल्यार सुलभ नाही. या संदर्भात या आयोजन केल्ले वर्धनी आणि साधना बलग त्यांचे ಒಟ್ಟು विश्व कोंकणी केंद्र याच्या परवान तुम्हा सगळ्यांचं मी अनेकदा स्वागत करीत असा. नवरात्रीचे या संदर्भात सगळ्यांसो दुर्गा माते असू दे शक्ती देवते तसंच ज्ञानदेवते जाल्ले सरस्वती माते शारदा माते आणि ऐश्वर्य लक्ष्मी जाल्ले महालक्ष्मी देवी सगळ्यांसो चिकोड करून देऊन सावन सगळ्यांसो नवरात्रीचे शुभाशय. तसंच या समारंभांत येऊन पावले आमचे आदरणीय जाल्ले अरुणा पी कामत प्रिन्सिपल SDM मॅनेजमेंट कॉलेज मंगळूरू यांचं मी या सभेचं स्वागत करीत असा. तसंच साधना बलगाचे अध्यक्ष जाल्ले प्रकाश शेणे माम यांचं मी आमचे सगळे चलायकर स्वागत करीत असा. तसंच आमची सबिता माई यांचं स्वागत करीत विश्व कोंकणी केंद्राचे मुख्य निर्वहन अधिकारी जाल्ले डॉक्टर देवदास पै असत यांचं स्वागत. तसंच चपटेकार समाजाचे अध्यक्ष जाल्ले रवींद्र मामा असत आमचे उषा मोहन पै मामा असत सुचित्रा शेणे असत. तसंच शिबिरार्थी जाल्ले तुम्ही नेकरा सगळ्यांचं तुम्हासो स्वागत. तसंच नेकरांची आईस बापूस मालगाडी पर आयलो तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करीत दोन होतो. तीन दिवस शिबिरांत वेगवेगळे नावादिक पाविले संपन्मूल व्यक्तींनी तरबेतू दिल्लल ಚೆಲ್ಡುವ ಅತ್ತ ತಂಗೆಲೆ ಅನುಭವ ಅಂಟುಚಾಕ ವೇದಿರೆತ್ತಂಚಿ ತಂಗೆಲ ಅನುಭವ ऐकयाची. सगळ्यांके नमस्कार. मिगेल नाव टी सुरेंद्र पै. हांव 8 क्लासान वाजितास. हांव उठपासून आयलो नाका. या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमांत आमगेल्या 3 दिवसाच्या कॅम्पांत मिगेल्या पुरा फ्रेंड्सा ಒಟ್ಟು हांव लायकून केला मजा मस्त मजा बरो केला. हांगा भजन शिकयतल माम योगेश किणी माम तांणी आमकां लायकून भजन शिकयला. त्या भजन आमी घरांत वर सांगयत मागीर आमी की भायर चमकाल काड ती वर आमकां सांगू जाता. मागीर आमकां नृत्य शिकयलेले विदुशी वृंदा मायन आमकां लायकून नृत्य शिकयला. आमी की कॉम्पिटिशन नृत्य केला री आमकां गॅरंटी प्रायज मेळटली तितलें लायकून शिकयला. आनी हांगा आमकां कोंकणी भाग्य पुरा माहिती सांगच्याक पुरा हांगा डॉक्टर देवदास माम आयलेलो हांगा आमकां शिकयच्याक. तांणी आमकां लायकून कोंकणी पुरा कशी कशी उलयच्याक पुरा आमकां सांगून दिला. तेशें हांव तांकां एक चप्पल मारी सांगता. आमी रात्री आमगे फ्रेंड्सा ಒಟ್ಟು पुरा मस्त मजा करून मागीर आमी मस्त स्टोरीज पुरा सांगून लायक मजा केला. मागीर आमगे रूम पुरो कम्फर्टेबल आशिल्ले. हांगा हॉल पुराय लायक आशिल्ले. हांवें विश्व कोंकणी केंद्रांक तांकां पूर जाणांक लायकून चप्पल मारी सांगता. म्हाका हांगा जेवणांत म्हाका जेवण वर मस्त लायक जेवण आसलें. आनी जेवणांत म्हाका वेज फ्रायड रायस आनी पनीर मसाला मस्त इश्ट जाल्लो हांगा जेवणांत. ताका धन्यवाद.
आता ध्वनी पहिले अनुभव ऐकूया. ध्वनी पै यो. गुड इवनिंग एवरीवन. मिगेल नाव ध्वनी पै. हांव 4वी क्लासा शिकता आसा. पुरा जणांक एक धन्यवाद दिता. आमगेल मातृभाषाचे वॅल्यूज, रुल्स आनी ताची सुंदरता शिकलींची. रूम्सांतलाय आराम जाल्ला. जेवण मस्त आवडलें म्हाका. एस्पेशली जिरा रायस, पनीर आनी चण्या गोशी. सेशन्सांतू मस्त गंमत जाल्या. मिगेल फेवरेट्स आशिल्ल्यांची भावगीत टॉट बाय our beautiful Bhavana ma'am. लघु नृत्य taught by विदुषी वृंदा माय. म्हाका नृत्यांतू एस्पेशली दांडिया मस्त आवडला. सो आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट टॉट बाय कुडपी विद्या शेणेमाय. आमकां बलून्स आनी एक स्ट्रक्चर करचें आशिल्लें आनी एक ग्रूप एक्टिविटी. मस्त गमत जाल्या. म्हाका कितली खुशी जाला कित्याक म्हणून हांव एक रेसिडेन्शियल कॅम्प आयला आनी मिगेल एक्सपिरियन्स हांव तुमगेल हुट्टू शेअर करचें मेळटा. मिगेल कॅम्पाचे एक्सपिरियन्स मस्त मेमोरेबल आसा. धन्यवाद. आता पुंडलिक भट. सगळ्यांकय नमस्कार. हांव तुमगेल पुंडलीक भट. हांव 8 क्लासान शिकतास. हांव ह्या कॅम्पाक दोन्ही पटी येवचे दाखून म्हाका ह्या कॅम्पाक आयले दाखून मस्त नवे नवे विचार आनी पुरा म्हाका कळ्ळे. आनी आमकां गायड केलेले प्रकाश मामाक हांव एक जोर चप्पल दिवका म्हणून विनंती करता. कितें म्हळ्यार प्रकाश माम आमकां पुरा आमी सपोर्ट करून आमकां लायक करून शिकयत आशिल्लो. आनी आमकां भावगीत शिकयलेले भावना काना तांकां एक चप्पल दिवका म्हणून विनंती करता. आनी हांव विदुश्री वृंदा नायक मयेक तांणी नृत्य शिकयलेलें दाखून लायक म्हाका नृत्य येनाशिल्लें. एक स्टेपूय घालचें येनाशिल्लें. बट तिगेल दाखून म्हाका एक लायक डान्स करची तशी जाला. तशी हांवें तांकां एक लायक हें दिवून विनंती करता. मागीर आमकां नागेश मामान सकाळीं फुडें उठोन योग शिकयलेलें दाखून आनी आमकां कशी आमगेल आरोग्य लायक करून दवरका म्हणून शिकयलेलें तांकां एक चप्पल दिवून विनंती करता. मागीर आमकां पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट सेक्शन घेतिल्ले श्री कुडपी श्री विद्या शेणै मयेक एक ओडान जोरान चप्पल मारता. कितें म्हळ्यार तांणी आमकां आमगेले एक्टिविटीजांनी पुरा कशें ओवरकम करचें आमगेले नवे आयडियाज पुरा कशें ओवरकम करता म्हणून तांणी आमकां एक सांगून दिला. आनी लास्ट वॉलंटियर्साक आनी पुरा मस्त हेल्प केला. आनी डॉक्टर बी देवदास पै मामान आमकां कोंकणी ಬಗ್ಗೆ मस्त माहिती दिला. मागीर आमकां लायक करून भजन करून शिकयलेले श्री विद्वान श्री योगेश किणी मामाक पळय एक जोरान चप्पल दिवका म्हणून सांगता. मागीर डॉक्टर के मोहन पै मामान काल आमकां क्विज केलेलें दाखून म्हाका तें बारीक खुशी जालें. तशी तांकां एक जोरान चप्पल दिवका म्हणून विनंती करता. मागीर हांव विश्व कोंकणी केंद्राक आनी वॉलंटियर्साक एक धन्यवाद सांगून थँक्यू.
धन्यवाद चेंडू अंक. आत्ता साधना बळगाचे ಕೆಲವು वालंटियर संघ चेंडूवाल ಒಟ್ಟು राबिले आसाची तांगेला अनुभव ऐकूया. मैत्री नायक. विश्व कोंकणी सहयोग निमतीन साधना बळग रिजिस्ट्रेशन वर्धनी आंगेल ತಂಡಂತೂ प्रस्तुत करतसले एक 3 दिसाके भारी चंद कोंजल्ला आमगेल चेरडूवान वरन कस्सने बाद दिन अशी वॉलंटियराक फुल्ल सपोर्ट केल्यांची भारी खुशी जाला. मागीर एक विशय म्हळ्यार हांव एक्चुअली रॅप्चर नाशिल्ली. प्रकाश मामाला सांगिल्लें हांवें सकाळी येवन सांजे वत्ता म्हणून सांगून गेलो. तशी मस्त चेडून दुवेला सांगिल्लें हांव सोण वत्ता देवा म्हणून. आमा थोडे वेळ राब म्हणून सांजे ताय राबयली तीण म्हाका. तशें निमतीन भारी चंद कोन्न 3 दिसाचे सगळे जण चेडूवांनी पेरंट्सांनी हाका सपोर्ट केला. हें करून मस्त थँक्स तुमकां सगळ्यांकय. मागीर प्रत्येक टिचर्सांनी प्रत्येक सेशनांत येवन चेडूवांक शिकोवन भारी चंद कोण केलं. भजन जेवो मागीर कोंकणी सेशन जो भारी चंद जाला. चेडूवांक सगळ्यांकय धन्यवाद. प्रकाश मामानी सगळे टिमाक सपोर्ट केल्यांक चेडूवांक थँक्यू सो मच. विद्याप्रभू येता आसा तिगेला अनुभव ऐकयाची. सगळ्यांकय नमस्कार. हांव हे कॅम्पाक फर्स्ट ऑफ ऑल विश्व कोंकणी केंद्र आणि साधना बळग आणि वर्धनी हांणी प्रस्तुत केलेले निनाद म्हणलेले 3 दिसाचे रेसिडेन्शियल कॅम्पाक आमकां वॉलंटियर जावन घेतिले. हे कॅम्पाक वॉलंटियर जावन घेतिले आमकां एक व्हड भाग्य म्हणून सांगेत. कसले म्हळ्यार लास्ट टायम आमकां रंगतरबेती शिबिरांत वरन आमकां प्रकाश मामान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले आशिल्ले. इतले चंद कोण चेडू हे वेळा लास्ट टायम पुरो व्हड चेडू आशिल्ले. हे वेळा मस्त जन सण सण चेडू आशिल्ले. फर्स्ट टायम तांणी तांगेले आनम्मा सोंड रबचे इतले खुशीर एन्जॉय केली की म्हळ्यार चेडूवान तांगेलो ಒಟ್ಟು आमी वरन एन्जॉय केले आनी आमकां मेळना तिले सणपणाची ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळी म्हूण हांव लेखता. कसले म्हळ्यार तांगेलो ಒಟ್ಟು आनी श्री विद्वान योगेश मामान भजन शिकयलेलें असो. कडेरी नागेश मामान शिकयलेले योगा असो. आणि प्रकाश मामान गेम्स खेळलेले. भावनान शिकेल भावगीत असो. प्रति एक विषयारी आनी आमकां देवदास पै मामान कितली एक कोंकणी वर्ड्स चेडूवांक न्ही आमकांय केलो येना अशें दिसता. ते कितले चंद कोण चेडूवा शिकेल की म्हळ्यार चेडूवान वरेन भारी चंद कोण एन्जॉय केलेलं आसा. तशीची डॉक्टर मोहन पै मामान वरेन मस्तितले क्विजांनी निमगिले. तांकां पेनांनी पुरा डिस्ट्रिब्यूट केले. चेडूवान भारी चंद कोण एन्जॉय केले. आनी फुड्डा विशय असो राबची वेवस्था असो भारी चंद कोण चंद आशिल्ले. आनी चेडूवान जेवण वरेन इतली चंद कोण एन्जॉय केली की म्हळ्यार नेक्स्ट तांकां कॅम्प आसा म्हूण सांगली म्हळ्यार चेडू आतां खंडीत रेडी जाल्लेलो आसतलो म्हूण लेखता हांव. हे शिबिराक आमकां वरेन भाग घेवचेक एक अवकाश दिलेले विश्व कोंकणी केंद्र आणि साधना बळगाक हांव म्हगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. थँक्यू. आता मुखेल सोयरे प्रोफेसर अरुणा कामत हांणी चेडवांक उद्देशिसून 2 उत्तर उलोवका म्हणून विनंती करता. देवाक आनी स्वाम्यांक उडगास करून आनी इतलेक लायक एक आमकां विश्व कोंकणी केंद्र मेळच्या साध्यत कोन्न दिल्लेले बस्ती शेणै मामाक उडगास करून वेदिकेर आशिल्ले गण्यांक आनी एद्रा आशिल्ल्यांक सगळ्यांक नमस्कार. आनी चंदी चंदी पोरी पोर तुमी आमकां भारी लायक कोन्न एंटरटेनमेंट केल्ले. आतां हांव उलोवचें सुरू केल्यार तुमी पुरा उट्टान वताच कितकी जाल्यार तांणी आतां ऑर्गनायझरान सांगलां हांव तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ सान मेसेज दिवका म्हणून. म्हाका पुरो गोत्त आसा आतां तुमी इतले टॅलंटेड जावन 3 दिसान शिकयलेले डान्स भजन पुरो इतलें लायक कोरका जाल्यार आनी खंय तुमी तुमगेले मुखार आनी खंय लायफान शिकोवन तुमी भारी लायक पोजिशनार आनी भारी लायक तुमकां एक एचीव करूं साध्य आसा. आनी आयचे हांगेले एंटरटेनमेंट तांणी पुराय येवन तांकां धन्यवाद हांकां धन्यवाद म्हळ्यार आमी सगळे तुमगे फर्स्ट एक हॉट क्लॅप दिवया सगळ्यांक.
भायर इतलें मोड एक डल वातावरण आशिल्लें जाल्यार भितर तुमी एक भारी लायक एक छंद एक वातावरण क्रिएट करून आमकां सगळ्यांक एक भारी खुशीचे एक अनुभव दिला. आतां तुमी म्हाका वता ना हांगा येवन उलयले चेडवान सांगला म्हणके हे हांगा विसरच्यानच येची शिकिल्ले विद्या तुमी मुखारी डेली प्रॅक्टीस कोरका आनी मुखारी तुमकां आतां कोणकी एक चल्ला म्हळाल म्हाका एक स्टेप घालूं जायना कडेन तो उलयता न्ही डान्स करून उलयता आशिल्लो म्हळ्यार ही मस्त टायम आमकां आमगेलो टॅलंट्स आसता जाल्यार ते टॅलंट आसता म्हूण आमकां गोत्त आसना. सो असले एक वेदिके मेळ्ळार तुमकां तुमगेल भितर कसले एक ते टॅलंट आसा ते मुखार हाडूं साध्य आसा. तशें न्हू हांव मेसेज चोडो मात न्ही आनम्मा कय दीच कसं म्हळ्यार आनूण आनी आम्मा चेड दिसता आसा हांगा एज द केस ऑलवेज इज. बट हांव सांगचें कसं म्हळ्यार चेडो हांकां सरान सांगलां म्हणके अप टील 9th स्टँडर्ड बियॉन्ड दॅट तेचे के कश्ट जाता ते म्हळ्यार इतलें बुदंत आशिल्लें चेडो तांणी मुखार प्रोफेशनल वर्ल्डा वच्ची चेडो हांनी सगळे. सो एटलिस्ट एक 9वा क्लास ताय तांणी स्टडीजाचे स्ट्रेसची के उणी म्हण सांगना हांव जाल्यार बॅलन्स करूंक कॅपॅसिटी आसची टायमार हावस बापसून तांकांच सोदून काडूं जायना चेडवांक कसो टॅलंट आसा म्हणून. केलव जन योगांत बुदंत आसचे पुरो केलव जन सिंगींग आसचे पुरो केलव डान्स आसचे पुरो तांगेले ते कोर कॉम्पिटन्सी कसले म्हणून आमकां सोदून काडूं जायना. जाल्यार असल कॅम्पान तांणी येताना एकल्या पळोवन शिकताची आनी मस्त इंडिपेंडंट जेवच्या जाता. इथे म्हळ्यार आमी आजकाल आसचे चेडो अगर कडेन एक वन ऑर नन तसं असताना ताक पिल्लार शिंक येयली की नेलार निद्दलार थंडी जाली की म्हणून सगळ्यांक आमकां नॅचरली एंग्जायटी आसच्यान कांय चिवकी ना. जाल्यार असल कडेन पेटयतना आमकां एक लायक कोन्न पळयतले एटमॉस्फियर आसा म्हणटाना आमकां आज मेगेल चेल्ली चेल्लो चेडो आज फस्ट 3 days म्हाका सोन रबलो म्हणलें कॉन्फिडन्स तुमकां आयल्यार मुखारी असल स्कुलांत ते आसता कॅम्प गायड्स मागीर हॉट जाताची स्काउट्स NSS असं सगळे कॅम्प दूर दूर वच्चे आसता. सो तसल कडेन पेटयतना तुमकां एक कॉन्फिडन्स आसता. मेगे चेली 8-10 वर्सां आसतना मेगेल चलो 10 वर्स आसतना ते 3 दीस म्हाका सोन रबला आमकां सोन रबला म्हळ्यार तांकां एक इंडिपेंडंटली एक वच्ची साध्य ते तुमकां एक कॉन्फिडन्स मेळटा. सो असो सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज पेरंट्सांनी यूज करून तुमगेले चेडवांगेले एक टॅलंट भायर हाडच्याक एक लायक एक वेदिके हांगा मेळ्ळा. ते ताय न्ही मस्त आतां हांगा उरलेले वॉलंटियर्स आसा तांणी आमगेल्या म्हणके घर सगळे आसचे जाल्यार तांणी एक कॅम्पा चेडवांक गेले तर तांणी तांगेले घर आनी सोड हांगा रबला. सो ताजेन ती तुमकां एक कॉन्फिडन्स येता आना म्हाका मेगेल चेडो लायक एटमॉस्फियर आसाची मागीर लायक अंत आसाची म्हणून. सो आज वतान खंडीत चेडो हांकां दिसच्या पुरो आमी हांगा साकून वच्चे बदलाक आनीक येदे दीस हांगा आसल्या जेता म्हण जेता न्हू चेडवान तुमकां. सो असलेच एक तुमी एक कंटिन्यू केल्यार नेक्स्ट टायम येताना तुमी आनीकय तुमगे मस्त जन फ्रेंड्स हांगेन येवचे जाता. सो एशीची मुखारी आनीकय मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज चेडवांक मेळ्ळो आनी आज परफॉर्म केलो. प्रति एक चेडो एक्सलंट म्हणून एक 3 दिसाचे एक ट्रेनिंग आनी तांणी तितले लायक परफॉर्मन्स केला. आनी म्हाका दिसता तुमकां एग्री जावचें पुरो तांगेले प्रायर 8-10 वर्स आमकां एक मायक दिवन कोणें हांगा रबील जाल्यार आमकां धैर्य नासता आशिल्लोच्याक. सो हे सगळें कसं म्हळ्यार हे दिल्ले ट्रेनिंगाचे आनी म्हाका खुशी जाली म्हळ्यार भावना आनी कुडपी विद्याशणे ती सगळे मेगेले स्टुडंट सो म्हाका खुशी जाली तांणी तांगेले एक ऑपॉर्च्युनिटीज आनी हे यूज करून इतलो आयकून मुखारी समाजाक कॉन्ट्रिब्यूट करता आसा म्हूण. सो असले एक ऑपॉर्च्युनिटी चेडवांक मस्त आनीक मेळ्ळो आनी वर्ल्ड कोंकणी सेंटर आनीक असल मस्त कार्यक्रम आयोजन करून लायक आमगेले समाजाचे चेडवांक आनी युवजनतेक मुखार येवचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो म्हण सांगून म्हगेले 2 उत्तर रबयता. वंदन. ಮೇಡಮ್ तुमगेले स्फूर्तिदायक उत्तरांक धन्यवाद. आता डॉक्टर बी देवदास पै हांनी मुखेल सोयऱ्यांक यादस्तिका दिवन मान करता म्हणून विनंती करता. आमगेले कार्यक्रम जाल्ले एक 2 उत्तर मात्र हांव सांगता. निनाद म्हणलेलो शब्द अर्थ कसो म्हणून हे कॅम्प जातना म्हाका गोत नाशिल्लें. डिक्शनरी पळोवचें वच्चें न्ही हांव. आज म्हाका कळ्ळें पद सांगचें आनी हार्मोनी बारसूचें आनी नाटक संभाशण करचें रात्री न्हीद काणातील उरलोचें
रडचे हसचे हे पुरे निनाद असल एक सुंदर निनाद तुम्ही आमगेले वर्ल्ड कोंकणी सेंटरांतू क्रिएट केलेल्याक तुमकां सगळ्यांक सुरवेक हांव धन्यवाद सांगता आनी हांकां तुमकां सगळ्यांक प्रोत्साह दिवन पेटयले ते सगळे मात्र पित्रांकय हांव धन्यवाद सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार तांणी प्रोत्साह दिन जाल्यार तुमी आजी हांगा पावनाशिल्ले आनी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रांतू सान प्राय देखून व्हड प्रायत युवजनांक विंगड विंगड कार्यक्रम जाता तांतू एक हे कार्यक्रम आमगेले अध्यक्ष आजी तांणी हांगा उपस्थित नाचे CA नंदगोपाल शेणै तांगेले एक वर्धनी म्हणले संस्थेचे आर्थीक सहाय्यान हें जाता आनी हाजी सगळेची कॅम्पाचे यशस्सू सक्सेस ते प्रकाश मामान आनी तांगेले दुवा भावना प्रभू हांणी हांगेले एक मुखेलपणारी मस्त जन आमगेले मध्यंतू आमकां सहाय केला नागेश प्रभू असपुरो आनी कारकळा दाखून 3 दीस आमगेले ಒಟ್ಟು चेडवां ಒಟ್ಟು तांणी संगीत शिकयलें किणिमा मस्पुरो आनी विद्याशणै सगळ्यां नांव चेडवांनी बारी उडगासांनी सांगलां डॉक्टर मोहन पै हांणी तांगेले कामा मध्यंत येवन कोंकणी विशय सांगिल्लो आसा सगळ्यांक हांकां सगळ्यांक हांव तांगेले सहकार हे विश्व कोंकणी तर्फेन आभारी सांगता आसा तशी आमगेले स्टाफ आनी आमगेले रांदप केलेलो गणेश माम आनी आमगेले सगळे स्वच्छते बरयले स्टाफ आसा जांकां आनी विशेश जावन विघ्नेश केन्ना आमगेलो टस आनी वॉलंटियर्स काम केलां आनी सगळ्यांनी काम केले निमित्त हे निनाद एक शब्द करचे एक कार्यक्रम बारी चंदायरी चल्लो आनी हाका कारण करता जाल्ले परोक्ष जावन कारण करता आशिल्ले सगळ्यांक हांव धन्यवाद सांगता आसा तशीच आमगेले हे आयच्या कार्यक्रमाक एक मातृस्वरुपी व्यक्तित्व आनी लायक संदेश दिवचे कोण म्हणून सोदितना आमकां प्रोफेसर अरुणा कामत हांणी दिसले तांगेले उतरांतू कळटा तांकां हाजे तांणी शिकोवचे ಸ್ವಲ್ಪ मॅनेजमेंट म्हळ्यार कॉर्पोरेट सेक्टरा वच्चे पुराय आसताची जाल्यार सांज चेडवांक कसल जावका ते वेतांनी बारी चंदायर सांगलें आनी आमगेले उपाध्यक्ष रमेश नायक माम हांणी येवन आयचे स्वागत केलें तशी मरोळी सबिता माय आमगेले मदें आसा आनी सगळे मस्त जन आमगेले कॅम्पाचे विशेश जावन चिरडवाल तर्फेन आयिल्ले आनी अशीची आयिल्ले आसाचे तांकां सगळ्यांक एका उतरान हांव धन्यवाद सांगताची हे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता शिबिरान भाग घेतील चेडवांक आता प्रमाणपत्र वितरण आसा नांव आपयल तशी चेडवान येवन मुखेल सोयऱ्याल हातान प्रमाणपत्र घेवका येया